आमचे काँग्रेस पक्षाचो डिमांड आसा की समज सरकार जर तर सिरियस आसा इन प्रोटेक्टींग द लँड ऑफ गोंयकार आनी पेडणेकार, म्हाका दिसता हाजें जें नोटिफिकेशन स्क्रॅप जालां हाजें क्लियर कट सरकारान नोटिफिकेशन काडपाक जाय. सोमारा लास्ट दीस जर तर हें नोटिफिकेशन जर येना जाल्यार आमी थंय गिराव घालतले आनी काँग्रेस पक्ष आंदोलन करतले. हातून डावट आहा की तो कॅन्सल करतो ना करू. गेल्ल्या आठवड्याक तुवें पळयलां की ह्याच मंत्र्यान सांगिल्लें की आपूण तें अभियानसान दवरता. आतां अभियान्स हो प्रकार कितें म्हाकाय खबर ना की तें लिगली बसता काय ना. नोटिफिकेशन आयलां अभियान्साचें, ताणें सांगिल्लें 30 दीस आपूण वाडयता म्हणून आयलां. सो हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की हें सरकार हें फक्त लोकांक फटयता, गोंयकारांक फटयता आनी गोंयकारांचे जागे काडून दिल्लीकारांक आनी बॉम्बेकारांक आनी ते हैदराबादच्या लोकांक विकपाचो हो एक प्रकार आसा. आमकां ह्या सरकाराचेर विश्वास ना आनी गोंयच्या जनतेकूय ना. म्हाका दिसता सरकारान क्लियर कट हाजेर नोटिफिकेशन काडपाक जाय दॅट द झोनींग प्लॅन जो तांणी केल्लो तो स्टँड स्क्रॅप. अमित बाब, तुका आनीक विचारपाक उत्तर, हे जे स्क्रॅप म्हणटा पळय फाल्यां ते केस टू केस बीन जावचें ना न्ही? सी तूं सगळें समज जर एंटायर प्रोसेस जर पळयत द वे इट इज स्टार्टेड, आतां सरकार सांगता की आमी लोकांचे मागण्यो कितें आसता आयकतले, लोकांचे इशू कितें आहा ते वचून ग्रावंड लेवल पंचायतीन वचून मागतले म्हणून. हो प्लॅन तुमी कोणा लागून केल्लो? तुमकां समज जर जर खरेंच गोंयकाराचे पडिल्ले आनी जो आज मंत्री उलयता की आमी थंयच्या पेडणेच्या लोकांक लागून प्लॅन करतले, तुमी प्रोसेस पयलीं चालू करपाची आशिल्लो मरे. तुमी पयलीं पंचायतीन वचपाचें, लोकांक विचारपाचें, कोणाचें कितें सजेशन आसा तें घेवपाचें आनी मागीर घालपाचो न्ही. तुमी पयलीं प्लॅन घालता, 1,44,00,000 स्क्वेअर मिटर तुमी विकता आनी मागीर तुमी लोकां कडेन वतले म्हणटा. सो म्हाका दिसता हातूंत कितें तरी कॉन्स्पिरसी आसा. ह्या सरकाराचेर आमकां विश्वास ना. टेम्पररी कदाचित हें एक जो आतां बोवाळ सगळे कडेन चल्ला, जे आंदोलनां चालू जाल्ली ती खंय तरी म्हाका दिसता लोकांक परत आनी फटोवपाचो हो एक जुमलाचो प्रकार. सरकारान क्लियर कट नोटिफिकेशन काडचें की जो झोनींग प्लॅन काडला स्टँड स्क्रॅप, कित्याक आमकां ह्या सरकाराचेर विश्वास मात्तूय उरलेलो ना.